येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. सोनारवाडो चाळ सांतिमळ राया वाठारात 2 रूम पार्टनरांनी किरकोळ कारणांक लागून ओडिशाच्या खागरेश्वराचो केलो खून. पुलिसांनी एकल्याक केला अटक, दुसऱ्यान काढल्यो फुज्यो. दोन 2016 वर्सा उभारिल्ल्या पेडणेच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अजून मेरेन जायना रीतसर उक्तावण. या संबंधित आंदोलना करूनय सरकारान ओडल्या कानार केस, थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. दिवचलच्या पोरण्या उपकेंद्राच्या इमारतीची सामकी जाल्या अवतिकाय. लोकांनी उक्तायलो भय. जाल्यार दिवचल सबस्टेशनाक बेगीनूच बऱ्यो सुविधा आशिल्ली नवी इमारत मेळटली. वीज मंत्र्यान दिले आश्वासन. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. सोनारवाडो चाळ सांतिमळ राया वाठारात खुनाची घडणूक घडली. 3 जाण भाड्याच्या कुडीत रावताले. 2 रूम पार्टनरांनी कांय किरकोळ कारणांक लागून ओडिसाचो खागरेश्वर या 40 वर्साच्या दादल्याचे तकलेर नेटान दांडो मारलो, जाका लागून ताका आगताक मरण आयले. हे घडणुके उपरांत दोगूय दुबावितांनी फुज्यो काडिल्ल्यो. एकल्याक अटक केला जाल्यार दुसऱ्याचो सोद चालू आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. दोग जाणांनी हेजेर धाड मारलो, ताका मारून उडयलो. मेलो म्हूण कळटरेक ह्या दोग जाणांनी पळ काडलो. आज सांतेमर्रा हांगा मर्डर जाले कडेन आसा. आनी मर्डर म्हणले जाल्यार जो खागेश्वर साबार म्हूण तो 40 वर्सांचो भुरगो आनी तेजे बरोबर आनी 2 जाण तेजे रूम पार्टनर जे आसात, हे सांतेमर्रा हांगा जे गोल्डन हाऊस चाळ आसा ह्या चाळी रावताले. आनी हो कितलेशे दीस जाले हे थंयच रावतात. राती खंय तरी तेंची रूम पार्टनर आली झगडी जाली, ती सुद्दां सोरो पिता आसतना आनीक खंय तरी 2 जाणांनी ह्या खागेश्वर जो आसा हेजेर धाड मारलो आनीक ताका मारून उडयलो. हो मेलो म्हूण कळटरेक ह्या 2 जाणांनी पळ काडलो. पळ काडटरेक ते खंय तरी वचून रावले. तितू भितर एकट्याक मायना कुडतरी पुलिसांनी धरले कडेन आसा. आनीक जो मेन एक्यूज आसा हो सद्या एक्सपांडींग आसा. आनीक मायना कुडतरीचो जो PI आसा अरुण गांव देसाय हो सद्याक हेणी सद्याक टीम काडले कडेन आसा आनी ताका धरपाक सद्या धाडले कडेन आसा. हेंची टिमीन जे PI अरुण गांव देसाय जो लीड करता हेणी जी टीम काडली, ह्या टिमीक एकटो जो आसा तो पळोवन खंय तरी वचोन रेल्वे रावतालो, थंय ताका अरेस्ट केले कडेन आसा. आनीक सांगपाचें म्हळ्यार हो खागेश्वर साबार जो आसा हो 40 वर्सांचो आसा आनीक तो ओडिशाचो रावपी आसा. आनीक ते हे जातरेक सद्याक मायना कुडतरी पुलिसांनी सद्याक फिंगर प्रिंट्स आनीक स्क्वॉड डॉग हाडून सद्याक आपल्यालो पंचनामा केले कडेन आसा. आतां पळोवचें पडटलें की PI अरुण गांव देसाय जो आसा ही जो दुसरो एक्यूज आसा हेका धरपाक कितपत मुखार सरता तो पळोवचें पडटलें. कित्याक ऑलरेडी तेणी एकट्या धरले कडेन आसा आनी तेजो क्ल्यूय मेळ्ळे कडेन आसा की दुसरो एक्यूज खंय गेले कडेन आसा म्हूण तो. कित्याक तांकां सद्याक एकट्या धरलो म्हणटरेक क्ल्यू हो रोखडोच मेळटलो. कित्याक तेंचे आधार कार्ड बी आसात ही तांकां मेळ्ळे कडेन आसात. सद्याक मायना कुडतरी पुलीस जे आसात हे सद्याक थंय इन्व्हेस्टिगेशन करतात आनीक दुसऱ्याकय रोखडेच धरतले अशें म्हणून मायना कुडतरीचो PI जो आसा अरुण गांव देसाय हेणें सांगले कडेन आसा. ही आमगेले सोनोरोडा राय गांवांत सोनोरोडा म्हणटा ते वाड्यान आनी क्लोज टू सांतेमळ. आनी हिंगा ते सगळे हिंगा चाळ केल्या आनी ते चाळींत सगळे ते वाड्यान दवरले. आनी सद्याक हें कितें काम म्हणल्यार तेंगे व्हेरिफिकेशन बी जाल्लें आसा. हे कडेन जालें लोकल बीट पुलीस सगळें व्हेरिफिकेशन जालां. आनी म्हाका दिसता ते सगळे सदां हे सगळे लेबर आसताय ओडिसाचे, झारखंडचे जावं तुगेले हिंगाचे ते बिहारचे बी ते सदां तुगेले सांतेमळार आसताय. तेंगेले मागीर तेंकां कितें जाता अशें करून गेम बी चलताय. गेम चलता आसतना तेंकां मागीर अशें करून गेम चलता आसतना तेंकां कितें बॅटींग करताय ते एकमेका कडेन हो जिखतो तो जिखतलो स्मॉल बी
कितें जाल्यार तें बसाबस जालें आसतलें मागीर ते रुमा मागीर येयलें तेगे तें जालां. सो हांव म्हणटा आतां सद्याक PIB येयला, सगळे पुलीस टीम येयला, स्क्वॉड येयला आनी हें येयला ते डॉग स्क्वॉड बी येयला आनी इन्वेस्टिगेशन कोत्ताय तें. आनी हांव शुअर आहा की तें कोण तो मर्डर केला ताका जरूर दितले, कित्याक थोडे जाणांगे तेंगेलें हेंय मेळना तांकां कितें म्हणल्यार आधार कार्ड बी मेळना आनी ते इन्वेस्टिगेशन बरें जातलें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचल सबस्टेशनाक बेगीनूच बऱ्या सुविधा आशिल्ली नवी ऑफिस इमारत मेळटले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळेकारान आश्वासन दिलां. पूण दिवचलच्या पोरण्या उपकेंद्राच्या इमारतीची सामकी अवतिकाय जाल्या. ही इमारत घोव जावपाची भिरांत आसा. देखून दिवचलकारांक दिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तताय बेगीनूच जातली वय हें काळच सांगतलो. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची नवे बिल्डिंगे मेळटले अशें आतांच पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान सांगलेलें आसा. हांवें फाटल्यानूच पळयता ही दिवचल सबस्टेशन जें आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें तातूंत एक सामकी मोडकळी केल्ली एक बिल्डींग आसा. तशेंच बाकीची ऑफिसां ही आसा पूण बारीक आहा पयलीं केल्ली, ती बी सारकी जातली अशें तेंच्यांनी म्हटलां. पूण ही जी बिल्डींग हाच्या फाटल्यान दिसता ती सामकी ताचेर झाडां जाल्या आनी ती केन्नाय पडपाक शकता. सामकी धोकादायक अशी बिल्डींग आसा आनी त्यो बी सगळे एरिया हांगातली क्लियर जातली अशें तेंच्यांनी म्हटलां. पूण केन्ना आतां फुडें ते फावंडेशन घालतले अशें म्हणटा. पूण आतां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ही सगळी एरिया क्लीन जातली, पूण जातली तेन्ना जातली. बेगींतल्या बेगीन हें करपाची गरज आहा, कित्याक तर ही जी बिल्डींग आहा ताका सामकी झाडां वाडल्या. पयलीं हांगा कॉटर्स आसतले पूण आतां ती सामकी बंद आसा, सगळे कडेन कोयर पडला आनी ही जी एरिया आसा ती क्लीन जावपाक जाय, कित्याक हें व्हडलें एक सबस्टेशन आनी सगळे मळ्या तशेंच दिवचल एरियेन सगळे कडेन हांगांतल्यान पावर सप्लाय जाता. त्या खातीर हांगा बरी फॅसिलिटी दिवप ही गव्हर्मेंटाची हें आसा, जबाबदारी आसा. तशेंच आतां तेंच्यांनी म्हटलां की हांगा बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन जातलें आनी बरें ऑफीस दिवचल सबस्टेशनाक मेळटलें. ते बेगीन बेगीन जावपाक जाय अशें दिसता. पूण आतां केन्ना जातलें हें पळोवया. कित्याक ही जी बिल्डींग आसा ती ह्या पावसान तरी सामकी धोकादायक अशी जातली. तेच्या पयलीं हांगासर कितें तरी जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. इरेग्युलरिटी म्हणजे जे कोणी कितें केलां त्या नंतर कोणी एनक्रोचमेंट केला अश्यो बिल्डिंगो ज्यो जुन्यो आसा त्यो मोडपाक नवे ऑफिसां बांदपाक हें वाखाणण्या सारकें आसा. आनी ताच्या फाटल्यान स्टिफन आसा आनी आमी आसा, हांव आनी मुख्यमंत्री आसा. कारण हें काम कोणी तरी करपाक जाय आशिल्लें आनी आज तो करपाक मुखार सरला. जें कितें म्हाका दिसलें तो सुचोवपाचें हांवें हांगचो जो कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर सामंत आसा ताका सांगलां. कारण ज्युरिडिक्शन एक्झिक्युटीव इंजिनियर सामंताचें आसा, ताच्या अंडर हें आशिल्ल्या कारणान तो तें कळयतलो. आनी नवी कितें बिल्डींग बांदतले? नवी बिल्डींग जी आसा, ऑफिस बिल्डींग जी आसा आमची, ती खूब कमी पडटा आमकां आनी ती बिल्डींग बरी जावची अशें डॉक्टर शेटये आनी आमचो प्रवीण शेट सदांच म्हाका सांगताले आमचें हें बरें कर. खुद्द मुख्यमंत्रीकूय हेंच डिविजन लागता, त्या खातीर मुख्यमंत्री फुडें सरलो आनी ताणें ही फायल मुखार व्हरपा खातीर आमकां सांगलें आनी त्या नंतर हें सगळें मेळ्ळें. आनी येता ते एका म्हयन्यांत आमी तेची वर्क ऑर्डर दिता, फंड्स अलॉटमेंट करता. कारण आज किंवा फाल्यां म्हाका दिसता EFC क्लियरन्स आयले बरोबर नव्यो फायली मूव जातल्यो. 16-17 तारखेक ज्यो फायली फायनान्स डिपार्टमेंटा एप्रुवल आसा ते मेळ्ळे नंतर हांगा परत एकदां आमी बिचोलेक फावंडेशन स्टोन अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद. कॉस्ट कितें आसा? मे बी अरावंड 10 crores प्लस. म्हणजे सगळी एरिया क्लियर जातली, म्हणजे ओल्ड बिल्डींग बी सगळे. हय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गरज जाली वैज मेलो अशी गत सध्या सरकाराची जाल्या. राज्यात पुतळ्याची याद ताच्या पुण्यतीत आणि जल्मदिसात जाता. त्या उपरांत ताची सांबाळ जाल्ले दिश्टी पडना. 2016 वर्सा उबारिल्ल्या पेडणेच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याचे अजून मेरेन रीतसर उक्तावण जाले ना. या विरोधात आंदोलनां करून जाली तरी कानामनार कोणच घेयना. राज्य घटनेचो निर्मातो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक सरकार कितलो मान दिता हाची जाप पेडणेकार मागतात. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट.
गोंयांत जर तुमी पळयल्यात जाल्यार अशे कितलेशे पुतळे उबारलेले आसा. आतां खूब आतां आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकरा सारकेल्यांचे पुतळे उबारप कित्याक तर भितरल्यान आदर्श मेळपाक जाय म्हणून. शिवाजी महाराजाचे पुतळे ह्या वर्सा इतले गोंयांत उबारलेले आसा की तेतूंतल्यान कितें तरी लोकांनी देख घेवप हेच्या खातीर उबारलेले आसा. पण त्या पुतळ्याची डागडुजी नाजाल्यार त्या पुतळ्याची बरे भशेन सेवा जाता काय ते पळोवपाची खरी गरज आसा. पुतळे रंगयले काय जाले आनी कांयच काम करिना. जशे आमचे पेडण्याच्या हॉस्पिटलाक जसो रंग मारीत आसा तशेंच सगळ्या कडेन तशेंच जाता. आनी हे जे पुतळे नाजाल्यार हे जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां गार्डन दिसता ते गार्डनाची अवतिकाय तशीच जाल्लेली आसा. हो बिचारो तांबोस्कर कितलीशीं वर्सां हें करता की ह्या पुतळ्याचें अनावरण करा. आजून हो पुतळो लायला पूण आजून तेचें कांयच करूं ना. शासकीय मेळाचेर कांयच करूंक ना आनी कोणाकच म्हाका दिसता तकलेन सुद्दां येना की हे बाबा हेचें अनावरण बी करया म्हण. अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. दुसरें गार्डनाची अवतिकाय जाल्लेली आसा. पण फाल्यां आंबेडकरांची जयंती आसा त्या आंबेडकराच्या जयंती दिसा तरी थंय येवन आतां फक्त फुलां घातली म्हण जायना. ते खरें तेचें शासकीय पद्दतीन अनावरण करपाची खरी गरज आसा पयली. सुमार 10 वर्सां जाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याचे आणि ताच्या परिसराची परिस्थिती जैसे थे आसा. हे घडणुकीचो विरोध करपाक गेल्या वर्सा बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसाच तुकाराम तांबोस्काराक उपोशणाचो मार्ग पत्कारचो पडलो. पूण कांयच बदल जाले ना. आता लेगीत एका आंबेडकर भक्तान म्हळ्यार तुकाराम तांबोस्कारान सरकारी वृत्तीचो निषेध करत खंत उक्तायली. हो जो म्हणजे आमचो जो समाज जो आसा आमचो जो प्रतिनिधी आसा थंयसर आसा आनी तेणी काय थंयसर मांडला हें आमकां तसं काय ना. पण तरी आमचे कार्यकर्ते म्हणा की थंयसरले जे आमचे जे आंबेडकर चळवळीतले जे हे आसात आमच्या कार्यकर्ते की तुमचो तो कॉम्प्लेक्स आमकां ह्या दी म्हणजे आराखडो दी आमकां अशें आमी पळयता म्हणून दिता म्हणून तेंचेर अजून काय दिवंक ना. म्हणजे आसा वैयक्तीक तांकां काय करूं शकना. पण सरकारच्या नुसार काय ना. आज भारतीय संविधानाच्या दिसा हा देश चालता आणि आमचे जे काही हक्क जे असतात आमची जी काही समस्या आहात आता आमचा वेळ विसरत गेलो. ह्याच्याकडे ह्या करता बाकीचे जे काही हे असत विकास जावपाचे हे असत इतर लोकांचे ते जावंक जाय बरे आहात झाले बरे आहात. पण आम्ही थिसरत असो. रिजर्व मतदारसंघात काय जायना होच प्रश्न आमच्याकडे आमच्या ह्याच्यात असा. ह्या कित्या लागून जाता की थेसर अजूनही काय ना म्युन्सिपाल्टी अजूनही काय ना त्याचे म्हणजे त्यांच्या विकास आमच्या बाबासाहेबांच्या संदर्भात की थेसर एक त्यांची एक मिटिंग द्या ना. आता काय होतं पण अशी ऐकाक येना की बाबासाहेबांचं हे असं अनुयायी जो आसा त्यांचो कॉम्प्लेक्स जो आसा किंवा गार्डन जो आसा त्या गार्डन कॉम्प्लेक्स आमकां विश्वासात घेवकच ना असं म्हाका तरी दिसता. बाबासाहेबांचे पुतळे बांदले देख घेवप आम्ही त्याची देख घेवप बरी देख घेवप. बाबासाहेब जे काय आज देशामध्ये जे चालला की ते घटनेच्या नुसार ते विकासाची साधनं आसा ते हे सरकारय जे आसा केंद्रीय सरकार म्हणा मोदी म्हणा आणि हे जर तांकां जर सांगला ते करू शकतात आपले. हिसरलो जो खासदार आसा श्रीपाद नाईक तर त्याका सुद्धा त्यांनी सुद्धा जर ह्याच्यात लक्ष घालतो आणि हिसरले मुख्यमंत्री जो आसा आणि हे सगळे काउन्सिलर जे पेडण्याचे असत जेणेकरून त्यांच्यानी तो ह्याच्या बाबतीत जे गार्डनच्या बाबतीत सोबीकरण जावची अशी मी करता विनंती करता त्यांना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. विठ्ठलापूर साखळेच्या चैत्र उत्सवाचे मुखेल आकर्षण वीरभद्र. ताका नाचताना पळोवपाक लोकांची मोठ्या संख्येन गर्दी जाता. साखळेकारांनी अंदूच्या वर्सा वीरभद्र व्हडा भक्तिभावान उमेदीन मनयलो. हातात तरसादी घेवन नाचपी वीरभद्राचो नाच हजारांनी भक्तांनी अणभवलो. पळयात काय मन भुलवणे खीण.
म्हयन्यात साखरेची चेवडीची जी परंपरा आसा ही जवळ जवळ 550 वर्सां वयली परंपरा आसा आणि ह्या परंपरेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे वीरभद्र उत्सव. शिरोडकर जे घराणें आसा त्या घराण्यांक ह्या वीरभद्र सादरीकरण करपाचो मान फावो जाता. खरें म्हळ्यार गोंयांत खूब कडेन वीरभद्र जाता पण फातोडे टायमार जो वीरभद्राची जी परंपरा आसा ती गोंयांत एक साखरेकूच आसा. आणि दुसरें म्हळ्यार हाजेर एक आमचे भावनीक नातें आसा. एक परंपरागत ज्यो फॅमिली आसा हिंदुभाची फॅमिली हांचो ते कडेन संबंदीत आसा किंवा आमचे ह्या वाड्यार विठ्ठलापूर जे वाडे आसा ते आमचे वाद्यवृंद आसा न्ही ते सगळे विठ्ठलापूरचे लोक ते पळयतात आणि प्रत्येका कडेन ही परंपरागत कामां वांटून दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे हे वेवस्थीत शिस्तबद्ध प्रिय हे चळ आसा आणि पुराय गोंयचो लोक हो उत्सव किंवा वीरभद्राचें दर्शन घेवपाक मुद्दाम हांगा येता. म्हणटकूच आतां ही प्रिंट मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जाल्ल्या कारणान ह्या उत्सवाचें स्वरूप मोठ्या प्रमाणात जाला आणि खरें म्हटल्यार गोंयभर किंवा गोंयाच्या भायर म्हणजे नामना पावपाक ह्या मिडियाचे खुबशे म्हाका दिसता सहकार्य आसा. आमचे पोलीस भाव हांगा सहकार्य करतात, सगळो गांवचो लोक ताका सहकार्य करतात आणि हो उत्सव वेवस्थीत रित्या फाटली कितलींशींच शतकां किंवा परंपरेनुसार हे चल आसा जी आमची देवस्थान समिती आसा आनी कुटुंबीय आसा तांचे संबंद हांगा सहकार्य आसता. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत मळब शांत दिसून येता पूण पाऱ्याची पातळी सातत्यान वाडत आशिल्ल्यान उश्णतायेंतल्यान सुटकेची लक्षणां ना. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत पणजी आनी मुरगांव ह्या दोनूय वाठारांनी चडांत चड 34.6 डिग्री सेल्सियस आसले. सप्तकाच्या मध्य मेरेन तापमान 36 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडटले आनी उण्यांत उणे फुडले 7 दीस तशेंच उरतले असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. गोंयांत 7 दीस सुके हवामान, पावस ना, वादळ ना. गोंयांत मळब नितळ. पणजेची आर्द्रताय 76% आनी मुरगांवां 80%. सोमारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.